नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका करप गोविंदाक पडलें म्हारग. मंत्रिमंडळांतल्यान उडयलो काडून. सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावचे परस खासगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो स्विकारात, नाजाल्यार हेर राज्यांतले लोक घेतले लाव. मुख्यमंत्र्याचे गोंयच्या तरणाट्यांक आवाहन. आम आदमी पार्टीन सरकारा आड राजधानी पणजेत काडलो मोर्चा. वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर सरकार सुशेगाद. वेन्झी वेगस आनी अमित पालेकराचो आरोप. राष्ट्रीय महामार्गान नेमान प्रवास करप्यांक खोशयेची खबर. टोल टॅक्स नेमांत मोठो बदल. 3000 रुपयांच्या फास्ट टॅग पासाचेर 200 वेळा करपाक मेळटलो प्रवास. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची घोशणा. गोमंतक टीव्हीन जपली सामाजीक जापसालदारकी. वाजे शिरोडेच्या समीक्षा नाग ह्या बायलेच्या घराची दुरुस्ती जाली पुराय. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेवन जायत्या जाणांनी केली मजत. कोणूय खंयच्यानूय वेंचणूक लढोव आपल्याक फरक पडना, सांगता कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड. विजय सरदेसायाच्या स्टेटमेंटाचेर दिली प्रतिक्रिया. आनी आतां खबरो विस्तारांत. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावूं नाकात. खाजगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात, तांचोय लाव घेयात. नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. दुसरे वटेन कंपन्यांनी कामगारांचे शोशण करचे न्हय अशी घडणूक उजवाडाक आयली जाल्यार कारवाय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी शिटकावणी दिल्या. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावूं नाकात. खाजगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात, तांचोय लाव घेयात. नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले. ताका लागून खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो स्विकारात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयच्या तरणाट्यांक केलें. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यान कामगार मंत्री बाबूश आनी हेर अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेवन तरणाट्यांक खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो घेवपाचें आवाहन केलें. तशेंच कंपन्यांनी खंयच्याच कामगारांचें शोशण करचें न्हय. एकादरी कंपनी कामगारांचें शोशण करता अशें कळ्ळें जाल्यार संबंधीत कंपनीचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. आता आम्ही जे म्हणताले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना, सगळ्या असोसिएशनाकडे उलयल्या उपरांत तांचे म्हणणे की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांच्याकडे अवेलेबल आसा. आज फार्मा असोसिएशनचे म्हणणे काल आम्ही इंटरव्यू घेऊन वचत तर फक्त 2 भुरगे आमच्याकडे जॉईन झाले. 2 भुरगे फक्त इंटरव्यू आयले. फार्मा असोसिएशनचे, शिप बिल्डिंग असोसिएशन सगळ्यांचे, इवन दो इन्क्लुडिंग म्हणजे वेल्डर पासून तो पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉईन जायना. त्या खातीर आमी तेंच्याकडे वेरियस इश्यूज डिस्कस केल्या उपरांत आमचे जे इश्यूज लक्षात आयले, एक म्हणजे पयल्यात पयली तांकां तो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसता. पण आमी तेंच्याकडे उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले. एप्रेंटिशिपाक जॉईन केल्या उपरांत तो भुरगो एप्रेंटिशीप सोंपोवन जर परमनंट ताका घेतले जाल्यारूच तेंच्यांनी कंपनीत दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनीत दवरप ना, ताका घरा परत धाडल्यार जाता. लेबर एक्सप्लॉयटेशन जे आहा पळय हे खंयच्याच कंपनीत करचें न्ही आमी स्ट्रिक्टली सांगलां. आनी हेन्स फोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्नमेंट वील एक्ट ऑन इट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यारूय तेजेर गव्हर्नमेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. तिसरी गजाल, आमी इंजिनियर्स किंवा सुपरवायझरी जॉब दीज आर नॉट, दे आर अबाव द हाय स्किल्ड जॉब, ताज्या खातीर आमी विचार करता की तांकां हाय स्किल्डच्या पेक्षा म्हणजे हाय स्किल्डची 560 रुपीज कितें तरी स्केला मिनिमम, पण ताज्या पेक्षा सुद्दां वयली स्केल ही तांकां दिवपाक जाय. ताज्या खातीर आमी तेंचे कडेन उलयत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पार्टीन वेगवेगळे मुद्दे घेवन गोंयच्या भाजप सरकारा आड राजधानी पणजेत मोर्चा काडलो. गोंयांत जायते मुद्दे आसात, पूण सरकाराक हे विशय हाताळपाक पुरायेन अपयश आयिल्ल्याचो आरोप आपान केला. आपान आझाद मैदाना वयल्यान काडिल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी भाजपा ऑफिसा कडेन गेट घालून आडयलो. भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, हाय हाय
हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय चोरले सुद्धा आम्ही म्हणे जर 100 लोकांनी चोरले 1000 लोकांनी एक्स्ट्रा मीटर घेतले 2000 लोकांनी मीटर घेतले 5000 मीटर घेतले 50,000 घेऊया व्हडल्यान चडान चड फिगर घेऊया की 50,000 लोकांनी 4-4 मीटर बसयले आणि कॅल्क्युलेशन करीत हे सगळे फूल कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार गोंयाक वर्साक 6 कोटीचे लॉस जातले पूण चीफ मिनिस्टरान नंबर दिले ना की कितल्या लोकांनी 4-4 मीटर घेतले आख्ख्या गोंयकारांक चोर म्हणले आख्खे गोंयकार चोर म्हणले उदक चोरता गोंयकार उदक चोर गोंयकार तुझे उदक 6 कोटीचे उदक 2022 तुवें फक्त तुझे स्वेरिंग इन करपाक 6 कोटी म्हणले 18 मिनटाचो प्रोग्राम इव्हेंट करपाक तूं कोटींनी पयशे मोडटा आनी रस्त्याचें करप्शन हें तें करून तूं कितले कोटींनी पयशे मोडटा पूण गोंयकारान जर जेन्ना उदक फ्री दिवपाचो टायम आयलो तेन्ना तुवें सांगलें की गोंयकार चोर तुमी फुटींग पूण सामान्य मनशाचें तुमकां पडून गेल्लें ना तुमकां खबर आसा की हें उदक सामान्य मनशाकूच आसा कारण तुमच्या बंगल्यांचेर चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर मिनिस्टरांच्या बंगल्याचेर सेक्रेटेरिएटान हांगा सगळ्याक उदक फुकट आसा तुमी पयशे दिता ना मागीर सामान्य मनशाचें तुमी उदक कित्याक काडून घेतलें इल्लेशें तें चड न्ही की एमकोड लोकां पासत कितें करूंक जायना हो फोटोवपाचो सरकार आनी तेन्ना आमगेलो राघव चड्डा येयल्लो आनी राघव चड्डान म्हणलें तूं उगडाच आसतलो नकल मे बी अक्कल चाहिए म्हणजे कॉपी करपाक आमगे पॉलिसी कॉपी करपाक देखून तूं तोकली जायी आनी आज हे प्रॉब्लम हे आम सांगलो तें आनी जे प्रेडिक्ट केलो तेंच सारकें जालें तेंची नकल केलोली आमगे पॉलिसी ती तेंकोडे कॉपी करूं जाल ना कित्याक तेंक इंटेंशन ना सामान्य लोकांक जें दिवपा जाय आसलें तें दिवपाक तेंचें मूत ना आनी जेन्ना ही पॉलिसी काडली ती इलेक्ट्रिसिटी काडली जाल्यार आमची येतालो न्हू आम वीज आंदोलन केल्लें सो तें उदकाची काडली कित्याक उदक सवाय पडा पूण गोंयकारांक हांव याद करूं सोदिता जेन्ना हे नोटिफाय जाल्ली पॉलिसी तेन्ना उदका रेट आसलेली 2.5 रुपया फॉर 1000 लिटर आनी ती 3.5 रुपया केली फॉर 1000 लिटर 1 रुपया वाडयलो आनी 16,000 लिटर फ्री दीत म्हूण प्रोक्लेम केलें 16,001 लिटर जालें जाल्यार तुका बील येतलें आनी हो प्रोपगंडा करून हे इलेक्शनाचो वातावरण आमी तयार केल्लो आनी तेन्ना देखून हांव सांगलेलें हो ब्लफ सरकार हेंकां कोणाक कांयच दिवपाक गरज ना हे कांयच करपा नाय हे फकत फोटोवपा मुखार आसले वाजे शिरोडेचे समीक्षा नायक हिच्या मोडिल्ल्या घराची समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान दुरुस्ती करून दिली गोमंतक टीव्हीन ह्या विशीं प्रसारीत केल्ल्या वृत्ताची कितल्याशाच जाणांनी दखल घेतली वाजे शिरोडेची समीक्षा नायक हे बायलेची परिस्थिती सामकी बिकट आशिल्ली तिच्या घराचेर झाड पडून पत्रे फुटिल्ली आदाराची मागणी करपी तिचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ले ताची दखल शिरोडेचे समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान घेतली तिचे घराची दुरुस्ती करून दिली समीक्षा हे बायलेन शिवप्रसादाचे उपकार मानले तशेंच गोमंतक टीव्हीन हे वृत्त प्रसारीत केल्ले खातीर शिवप्रसादान गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले ताची तुगेले मोडलेले आशिल्ले कोणी रिपेर करून दिले शिवप्रसाद शिरोडकर तेणे करून दिले तांणी करून दिले म्हाका बेलाक खूब आदार केलो ताज्या आनी म्हाका बेलाक तांणी हें केलें तेणें मातशें करचें म्हणून म्हाका खूब त्रासां पडिल्ले आतां बरें दिसता तुका आतां सगळें म्हाका प्लास्टीक जालें म्हणजे रातची तूं आतां बरी न्हिदता म्हणजे न्हिदता म्हाका न्हीद पडूंक नासली सो गळटा म्हणून तूं छत्री घेवन घरान भोंवताली आतां भोंवता म्हाका भंय दिसताली हेवटेन वचपाक आतां छप्पर जाल्यार बरें जालें हय म्हाका खूब तेजें हें आसा पॉलिटिक्सा खातीर करुना हें हांवें मनीसपणा खातीर केलां म्हाका ती पळय सत्री घेवन भोंवली पळय हांगा म्हाका खूब वायट दिसलें ती एकटीच रावता हांगा आनी एक म्हाका इतलें सॅटिस्फॅक्शन जालां आयज की ह्या घरान आतां एक थेंबू पडना पडटा काय भायलो पावसाचो चकाचक केलें फूल हें चेंज केलें भितरले पत्रे चेंज केले सगळे चेंज करून आमी हाडून तिका बरे पत्रे घातल्या सारके आनी फिट केलां हे घराकानी आनी कांयच जावपा ना आनी तिका सांगलां केन्नाय कितें आसल्यार आमी आसा कोण ना तांकां आमी आसा देव आसा कांय भिवपाची कांय गरज ना आसा सगळें सारकें आसा मगे आनी तिका हेंय सांगलां हांवें ती 70 वर्सां तिका हें आसा केन्नाय गरज पडली आमगेली एम्बुलन्स बीन वापर तिका हाडून पावून हें करता तुमी एम्बुलन्स दवरलेली आसा पयलीं एनी टायम सामक्यो एम्बुलन्स दवरल्या आमी हांगा फूल शिरोड्याच्या लोकांक आमी एम्बुलन्स दवरल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणें वापरपाची आमचे पयर हांगा कारवार सुद्दां वचून आयल्या फ्री ऑफ कॉस्ट कारवार व्हरून पेशंटां व्हरून आयल्या
GMCन वता, चालू आसता आमचे ॲम्ब्युलन्स. सो ह्या घराची स्थिती जी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडली आनी एक दाखयलें, रिपोर्ट केलें स्वप्नेशान, ताजेर हांव सामको हें जालें, वायट दिसलें म्हाका, आनी ताजे खातीर तें हांवें करपा पावलो. म्हाका गोमंतक टीव्ही आनी तांचे सगळे स्टाफ आसा तांकां थँक्यू म्हणून दिसता, कित्याक तांच्यान एक ट्रूथ हाडलें आनी विथ दॅट ट्रूथ आमी तें सगळें बरे भशेन रिजॉल्व केलें. हांगसरल्या समीक्षा नायक हिचे घराचे जी स्थिती जाल्ली ती गोमंतक टीव्हीन गेल्ल्या आयताराक उजेडात हाडलेली आनी तेजी ती दखल सोशल वर्कर, स्थानीक सोशल वर्कर जो शिवप्रसाद शिरोडकर हेणी दखल घेवन हांगा तिचे घराची रिपेरींग फूल करून दिल्लें आसा. सद्याक तेणें आनी सपोर्टूय तिका केल्लो आसा आनी ज्या ज्या वेळार तिका गरज पडटली हॉस्पिटलान वचपाक किंवा आनी ट्रिटमेंट घेवपाक तेन्ना तिका आपूण ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन तेणें दिल्लें आहा. समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर हेणी घराची आपली दुरुस्ती केल्ले बद्दल समीक्षा नायक हेणी आपल्या एक समाधान व्यक्त केला. तशेंच ताका एक बरे आशिर्वादूय दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. कोणूय खंयच्यानूय वेंचणूक लढो आपल्याक कसलोच फरक पडना. ज्या दिसा वेंचणूक जातली त्या दिसा पळोवन घेवया, कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डस सांगता. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आलेक्स उलयतालो. आयकयात आलेक्साचें म्हणणें. दुसरे वटेन आपल्या राजकीय फुडारा विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतलो अशें आलेक्साचें म्हणणें आसा. नथींग इज न्यू. बेळगांव म्युनिसिपालिटीन पळय आहा आय मीन एवरी इयर इलेक्शन, आय मीन 2-3 टर्म जाले आतां हांव थिंगा. हांव जबरदस्त पळोवना ती म्युनिसिपालिटी इलेक्शन. बट देन एनीबडी इज फ्री टू contest elections. We cannot force somebody to contest election. Now we can tell somebody not to. कोणा येत ते घेवन ये रे, आमगे काम आम करपाचें, आमी ग्रावंडार आहे. Those who are on the ground तेंक कोणा भिवपाक गरज ना. Those who are on the air तेंक भिवपाक गरज ना. I can't talk for him. ते हांव ना, ते तूं डिसायड कर. हांव ग्रावंडार आहे, doing work on the ground. So who is on the air or not, I can't decide. I can speak for myself. Politics म्हणते मरे चॅलेंज म्हणते करप कोण दाखव. आता इलेक्शन 27 why you ask me now? झाले नो 1.5 वर्ष झाले. Don't worry, we will take the appropriate decision at the appropriate time. There is no question. आणि गोष्ट continuously I have been working for many years. I will continue my work. Must is work and to do anything. मुखार देखून कितें बरें करपाक जे एरियान, see as an MLA some areas we are not able to perform better. In those areas if we can perform better, that will be my job. Which party and कितनी औकात से यार कितना बेचते तो टेंशन घेता है. But that is their job. How can you stop them from doing their job? They will continuously make allegations. पण हे का आम्ही काम करीत राहूया, आम्ही लोकांक कितें जर कॉल जाल्यार लोकांक वोट मारता. आम्ही जर लोकांक पावना जाल्यार फायनली it doesn't make a difference. But one thing I will assure, I will work for the people. I will win the asset. पिळण उद्देगीक वसणुकेकडचो रस्तो करपाक सुरवात केलेली आसा. पेवर्स घालून हो रस्तो करतले. 200 मिटराच्या भागांतल्यान जमनींतल्यान उदक भायर सरता. कॉन्क्रीट घालून थंय कांयच फायदो जावंक ना, देखून आतां थंय पेवर्स घालपाक सुरवात केल्या अशें साळगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें. पिळेंना इंडस्ट्रियल हिस्टरीचो रोड आमी ऑलरेडी पेवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तुमी जाल्यार रावंड मारून पळोवंक शकता. कितें जालें थंय एक स्टेज आसा पळय तो निवळ येता, म्हणजे जमनींतल्यान उदक येता भायर येता. एवरी टाइम ते कॉन्क्रीट घालता पळय, कॉन्क्रीट ड्राय जायना, सडन हे स्टेज आसा पळय तो. पूण आमी आतां थंय ते सगळें करनासतना म्हणजे डायरेक्टली ते पेवर्स जर घातलेले आमकां सोल्युशन दिसता. तो आमी पेवर्सचें काम सुरवात केलेलें आसा. 2000 स्क्वेअर मिटर्स पेवर्स आमी त्या स्टेजाक घालतले आनी जाता तितले आमी आमच्या लोकांक जे त्रास जावचे न्ही ताका लागून आमी जे आमची तयारी आसा की पेवर्स घालून तांकां जे त्रास जाता हे रोड सुरळीत पर्यंत रोड ट्रॅफिकाक लागून सुरवात करतलो. गोंयच्या अबकारी खात्यांत रॅकेट्या चल्ल्यात असो आरोप काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरान केला. मंगळारा पेडण्या म्हाखाजून हांगासर सोऱ्याची येरादारी करपी एका ट्रकाक उजो लागिल्लो आनी ह्या ट्रकांतलो सोरो डुप्लिकेट म्हणून सुत्रां सांगतात. पूण पेडण्या अबकारी खात्या कडल्यान ह्या विशीं कांयच अधिकृत म्हायती मेळिल्ली ना. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयान हालीं तेंपार बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो येरादारीच्या घडणुकीन मोठी वाड जाल्या. अबकारी खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हातूंत सहभागी आसात म्हणून खाजगी खूब उलोवप जाता. खात्यांचे लोअर स्टाफूय हे ऑफ द कॅमेरा उलयतात. आतां मंगळारा महाखाजान पेडण्या हांगा घडिल्ल्या एका घडणुकेचो तपास पळयत जाल्यार
अबकारी खात्याच्या कारभाराचेर दुबाव उप्रासता. सोऱ्याची बॉक्सां आशिल्ले हे ट्रकाक महाखाजन हांगा उजो लागिल्लो सकाळीं, मात अबकारी खात्याचे अधिकारी सांज मेरेन खंय पावूंक नाशिल्ले. आमी बुधवारा दनपारां पेडणे अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलयले जाल्यार ते म्हणटात हे प्रकरणाचो तपास खंय पेडण्या पुलीस करता. तांचो तपास जालो काय आमी करतले. ट्रकांतलो सोरो बेकायदेशीर वा डुप्लिकेट काय म्हणून विचारल्यार तांचे कडेन जाप ना. मजगती अपघाती खात्यात मोठी रॅकेटां चल्ल्यात म्हणून काँग्रेसचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराचो आरोप. वरिश्ठांच्या आशिर्वादान हें सगळें चल्लां असो कार्लोसाचो दुबाव. चोय हांवें फाटीं ते गेलस्टॉम इंडस्ट्रीज पिसुल्ल्यांचे गुजरातचे ऑफिशियल्स येयले आनी तांकां सील केले म्हूण ते आसा. आनी हांवें ते काडलेलो हिशोब आनी हांवें विचारलो आमगे एक्सायज इन्स्पेक्टर कितें करता आनी हाव कॅन दीस गो ऑन विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ दी हायर अप्स. आतां काल ही गाडी एक उजो पेटलो, ड्रायव्हर पडोन गेलो आनी म्हूण रूट कितें परत बाटली मेळ्ळी. I am told, subject to verification, that these are adulterated or excess quantity, I don't know what, but how did these liquor bottles leave the distillery? There has to be a permit, there has to be a transport permit, there has to be clearance from the factory premises, and then there has to be accountability. How this raw alcohol came in, how it is utilized, what is the balance remaining. This is all a racket going on in the excise department, and I charge the government for being complicit in this. Pon Astolo from very high involved in this kind of a racket which is going on. It cannot go on without the blessings of excise officials who are in the know, excise inspectors, and finally somebody right up in the government. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोणा देवबाग आडपे वाठारात आशिल्ल्या श्री महादेवाचे देवूळ कोसळपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे देवूळ खाजगी जमनीचेर आशिल्ल्या कारणान नगरपालिका पुनर्बांदणे खातीर पावलां उबारपाक शकना अशें नगराध्यक्ष सारा नायक देसाय हांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. ओनू पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसात काणकोण देवबाग आडपे वाठारांतल्या खूब पोरण्या पुर्तुगेजांच्या काळात बांदिल्ल्या श्री महादेवाच्या देवळाचो स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकीत देवळांत आशिल्ले महादेवाचे लिंग, नंदी तशेंच गणपतीची मूर्त स्लॅबा पोंदात शिड्डले. सुदैवान त्या वेळार कोणूच थंय नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. लोकवस्ती पासून पयस आशिल्ल्यान ह्या घडणुकेचो अदमास थळाव्यांक आयलो ना. सोमाराक जेन्ना भटजी हांगा पुजा करपाक आयले तेन्ना तांकां हे दुर्दैवी चित्र पळोवचें पडलें. तांणी रोखडेच ह्या जमनीच्या मालकाक कळीत केल्लें आसा. ही खाजगी जमीन आशिल्ल्यान नगरपालिका कसलेच पावल उबारूंक शकना. हाचे आदीं ह्या देवळाची पुनर्बांदणी करपा खातीर यत्न केल्ले, पूण जमीन मालका कडल्यान ना हरकत दाखलो मेळोंक नाशिल्ल्यान हें काम अर्दवट उरलें अशें नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सारा नायक देसाई हिणें सांगलें. हांव सोमसोमारा घेवन पूजा करता. खूब वर्स जाले, 35 वर्स सुमार जाले हांव पूजा करपाक लागला. जाग्या पयलीं ती मोडून पडले, हांव घेवन ते तांकां बांदपाक लायले. मागीर ते बांदून काडले तेमी आनी तेजे नंतर ते बांदकाम ते सारकें जालें नाका कितें म्हणून खबर ना, पण ते पडले तर ते सगळे कळयले. मालिका बी सांगला. आज 4 दिसा पयलीं एक घटना घडली. ती म्हणल्यार आमच्या जो वार्ड लागता, वार्ड नंबर 11 देवबाग, त्या अडप्या गांवाक एक देवस्थान आसलें महादेवाचें, शेकडो वर्सां पयलींचें. ते तेंचो जो स्लॅब आसलो तो कोसळ्ळो आनी तो देव तेज्या पोंदाक हें जालो. खुबश्या लोकांक, खुबश्या आमच्या देवाबागकारांनी किंवा पावळकारांनी आनी इतर लोकांक, काणकोणकारांनी ते देवूळ बांदपाचे खुबशे प्रयत्न केले. कारण ती प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी पडटा आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्या कारणान ते NOC मागता म्हण, आनी तेंची जी NOC मेळना म्हणून ते बांदपाक पडना आयज पर्यंत. म्हणून ही जी घटना जाली आसा ती अशाच कारणाक ते मदीं बांदले गेल्ले जाल्यार आज ते बरे आसता. शेकडो वर्साची परंपरा असले हे देवस्थान परच्या पावसान वयलो स्लॅब कोसळून पुरायपणे तितून भितर देव महादेवाचें लिंग, गणपती आनी नंदी हे दैवत थंय चिड्डला. संपूर्ण सगळी
पुराय स्लॅब हो त्या ठिकाणी कोसळ्ळो आसा. ह्या जाग्यार जो भट येतालो देवबागाचो तो जेन्ना पुजा करपाक आयलो तेन्ना ताका कळ्ळें. गेले 4 दीस जाले ही परिस्थिती हिंगा आहा. काणकोणचो लोक हो धार्मीक दृश्ट्या अतिशय जागरूक. ह्या देवस्थानाची परिस्थिती आयज शेकडो वर्सांची परिस्थिती आज अशी परिस्थितीन आसा हे काणकोणच्या लोकांनी खंय तरी नदरेन हाडून खंय तरी ह्या देवस्थानाचो उद्धार जावपा जाय. कारण ह्या देवस्थानाक हबू पासून हबू ह्या ब्राह्मणांनी ही स्थापन केल्ली. परंपरा मोठी आसा आनी हो देवही मोठो आसा. जरी ल्हानशी जरी मंदिर जरी जालें तरीकय शेकडो वर्सां पयलीं केल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका करप मंत्री गोविंदाक बरेच म्हारग पडले. ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयला आनी ह्या विशीं सीलबंद आशिल्ले डॉक्युमेंट मुख्यमंत्र्यान राज्यपालाक धाडून दिल्या. मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका करप मंत्री गोविंदाक बरेच म्हारग पडले. निमणो ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. हे विशीं मुख्यमंत्र्यान राज्यपालाक पत्र बरयला. फोंड्या जाल्ल्या उटाच्या प्रेरणा दीस कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त स्टेटमेंटां केल्ली. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात अशे तरेचे गंभीर आरोप मंत्री गोविंदान केल्ले. गोविंदाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून भाजपा मदीं खवदळ पडिल्लो. वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून मंत्री गोविंदाचेर कारवाय करची म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर दबाव आशिल्लो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय गावडेचेर कारवाय करतले म्हणून सांगिल्ले. ह्या सगळ्या घडामोडी उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान गोविंदाचोच विशय घेवन दिल्ली पाविल्लो. गोंया आयले बराबर दामून मंत्री गोविंदा कडेन ह्या विशयाचेर उलोवपय केल्ले. तशेंच हे विशींचो रिपोर्ट दिल्ली पक्ष श्रेश्ठीक धाडून दिल्लो. ते उपरांत आतां मंत्री गोविंदाचेर ही कारवाय जाल्या. कॅबिनेटांतलो वादग्रस्त मंत्री कला आनी संस्कृती तशेंच स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्या मनशा कडेन आशिल्ले ते म्हणजे गोविंद गावडे हांकां निमणे सरकारान तांच्या कॅबिनेटांतल्यान आतां ड्रॉप केल्या. सद्याच्या घडीची म्हत्वाची बातमी आमी फाटले जर कांय सिक्वेन्स ऑफ सिरीज आमी जर पळयले जाल्यार तातूंत स्पश्ट दिसतालें की गोविंद गावडे हांचेर ही कारवाय जातली. बट ती आतां जाता काय फाल्यां जाता, आतां जाता काय फाल्यां जाता अशा तरेन सगळें वातावरण आसतना आयज अचकीत सरकारान हो महत्वाचो निर्णय घेतला आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सील बंद डॉक्युमेंट जे आसात ते राज्यपाला कडेन मुख्यमंत्र्यान धाडल्या. तातूंत गोविंद गावडे हांकां ड्रॉप करचो कॅबिनेटांतल्यान म्हूण निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा. सो आमी जर पळयत जाल्यार फाटले कितलेशेच दीस मंत्री गोविंद गावडे हे सतत वादान आशिल्ले. सगळ्यात पयलीं व्हडलो वाद जो आसा तो तांच्या फाटल्यान लागिल्लो किंवा सुरू जाल्लो तांच्या नांवान तो म्हणजे कला अकादमीचो. कोट्यांनी रुपया म्हणजे 50 कोटींच्या वयर कला अकादमीची जी दुरुस्ती आसा ती करपा खातीर सरकारान हातान घेतलेली, संस्कृती कला आनी संस्कृती खात्यान हातान घेतिल्ली आनी तातूंत मेजर पार्ट आशिल्लो तो म्हणजे विदावट टेंडर सरकारान हे पावल उखलिल्लें आनी ताका लागून मंत्री गोविंद गावडे हांच्या बरोबर सरकाराचेर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात जी आसा ती टिका जातली. सो आतां खात्रीशीर म्हायती जी मेळ्ळ्या ती म्हणजे गोविंद गावडे हांकां कॅबिनेटांतल्यान हटयल्यात, तांकां कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.